तुझी काकू तामकां दाखये सुमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. तुझी काकू तामकां दाखये सुमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पोर कितें सांगता ते हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता. ताचे बेंबिरांत आसल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. काकूल तामकां दाखये सुमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरोवन धरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपजतले. नितीवंतपण सर्गात हांव नदर घालतले. तुझी काकूल तामकां दाखये सुमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. मोगाचेनो दैवीक दर्शन ह्या TV कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक हांव मोगाचो येवकार मागतां. हे भुरग्यांचे कार्यक्रम भुरग्यांच्या देवस्तुती विशयांत आनी दोतोर्ण विशयांत आमकां सबार सवालां दोसतात. ह्या सवालांक सरकी जाप दिवंक आमचे मुखार आसात मानादीक दोतोर रॉनी सेरावो बाब. तांचे कडेन आमी सवालां विचारता आनी आमकां सूक्त जापी आमी सोदून काडया. मोगाच्या पाद्र्यापानो आमच्या फिरगजांनी ल्हानांची आनी व्हडांची देवस्तुती आसा. आनी कितें व्यत्यास म्हणी आसा गे? आमकां आसा एक सोमी, एक पवित्र स्नान आनी एक भवार्थ. तशेंच आमकां सोमेस्तांक आसा एकच देवस्तुती. जावं ल्हानांक वा व्हडांक देवस्तुती एकच. पूण एक देवस्तुती व्हडांक आनी ल्हानांक समजोवच्या प्रमाणे आमी ती मांडून हाडूंक आसा. व्हडांक भावार्थाची चड जाणवाय आसा. मिसा विशीं देवस्तुती विशीं चड माहीत आसा. पूण भुरग्यांक तांणी शिकोवंक आसा. ते हंता हंतान शिकोवंक आसा. ताचो भावार्थ वाडोवंक आसा. देखून ल्हानांक देवस्तुती मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना थोड्यो संगती आमी विवरून सांगची गरज आसा. व्हडांची देवस्तुती, व्हडांचें मिसाचें बलिदान आनी भुरग्यांचें मिसाचें बलिदान हातूंत थोडो फरक व्यत्यास आमकां दिसता. आमच्या फिरगजांनी भुरग्यांच्या मिसाची गरज आसा. आमच्या फिरगजांनी ल्हानांक मिसाचें बलिदान विंगड करची गरज आसा. कित्याक सांगल्यार ल्हाना भुरग्यांनी तांचो भावार्थ शिकोवंक आसा आनी तो हंता हंताक शिकोवन तांचो परिपिकाय तांणी जोडूंक आसा. खंडीत व्हडांक तांचो भावार्थ समजला आसता. तांचो भावार्थ घट जावंक थीर जावंक आमच्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं आमी साधन करूंक आसा. देखून भुरग्यांक आमी विंगडच मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या वरवीं तांणी फुडें तांच्या भावार्थान घट जावंक आनी अशें तांची भावार्थी जिणी थिरायेन भरलेली जावंक आमकां भुरग्यांक विंगडच मिसाचें बलिदान गरज आसा. त्या शिवाय भुरग्यांचें चिंतप आनी व्हडांचें चिंतप विंगड विंगड आसा. भुरग्यांक थोड्यो संगती सोडोवन सांगचे. काणये रुपार, गणिता रुपार, ह्या पिंतुरा रुपारी सांगचे पडात. नटनकरनी सांगचे पडात. पूण व्हडांक तसल्याची गरज ना. देखून ल्हाना भुरग्यांक आमचो भावार्थ समजोवच्या प्रमाणे
सुवार्थांतल्या विशयी या वाचपांतल्या विशयी तांकां अर्थ जावंक आमी भुरग्यांक पासत विंगड एक मिसाचें बलिदान करचें भोव गरजेचें. भुरग्यांच्या मिसा विशीं पवी सभेंत कले दस्तावेज म्हण आसा गे. आदीं भुरग्यांची देवस्तुती व्हडांची मिसां म्हणून कांय विंगड नासलें. कित्याक म्हूण सांगल्यार चारित्रीक रितीन व्हडांकच पवित्र स्नान दिताले आनी तांकां जाय परती समजवणी ताजो आसतली. देखून भुरग्यांचो प्रस्ताव आयल्या वर विशेश कितें गे म्हळ्यार दुसऱ्या वातिकान विश्वासभेद पर्यंती भुरग्यां पासत मिसां देवस्तुती विंगड ह्या विशीं प्रस्ताव येवंकूच ना. पूण दुसरी वातिकान विश्वासभा जावन सुमार 10 वर्सां संपल्या उपरांत भुरग्यां विशीं भुरग्यांच्या मिसां विशीं भुरग्यांक व्हडांच्या विशयी समजनांत म्हणल्या विशीं सवालां आनी तर्क जाले. ताचे उपरांत भुरग्यां पासतूच आमी एक देवस्तुतीन थोडी मांडावळ करूंक जाय म्हणलें चिंता पायलें. कित्याक म्हळ्यार तांणी तांचो भावार्थ ल्हान आसतनाच शिकल्यार व्हड जाता आसतना मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक सुलभ जाता. देखून आमी सक्कड व्हडांक आनी ल्हानांक एकच केल्यार तें आसात. देखून भुरग्यां पासत म्हणून एक विंगड मीस करची आलोचन आयली आनी तांच्या पासत थोडी रियायती आमी दिवंक जाय म्हणून ही मतींत आयलें. आनी शेकी 1900
70 आनी 3 इसवेंत नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर भुरग्यांची मिसां म्हणून एक दस्तावेज प्रगट केला 1973 60 वर्सां जावन आतां. ह्या दस्तावेजांत भुरग्यांक देवस्तुतींत बऱ्या रितीन वांटेली जावंक फिरगजेच्या ह्या जाकाक क्रिस्तांव शिक्षण दिवच्या शिक्षकांक आनी आवय बापायक समजणी दिवचे एक चिंतप ह्या दस्तावेजांत आटापलां. पाद्र्यापानो मुखेल सवाल आसा की भुरग्यांच्या मिसाक पुरक जावचो वडिलांचो पात्र कितें आसा म्हण तुमी सांगशात की? मिसाचें बलिदान ही गरजेंत जावचें तरी ह्या मिसाच्या बलिदानाक तयाराय आनी सगळी मांडावळ एका रितीन आमच्या कुटुंबांत पयिल्लें जावचें. देखून घर आसा पयिल्लें बावर्ताचें मंदीर आनी आवय बापाय आसात ह्या बावर्ताची पयिल्लीं शिक्षकां. जर आमच्या घरांनी आमच्या बावर्ता विशीं मिसाच्या बलिदाना विशीं आवय बापाय तांच्या भुरग्यांक तरबेती करतात त्या वेळा ती वाडोवन येता आसतना जें कितें इस्कॉलांत शिक्षकां मुखार सांगतात आनी इगर्जेंत कितें याजक तांकां सांगता तें तांकां अर्थ जाता. जर आमी हें सगळें दोतोनीच्या क्लासीक इस्कॉलांत ह्या आयताराच्या दोतोनीच्या क्लासींत इगर्जेंत ह्या मिसाच्या बलिदानाला मात्र सीमीत करता तर बावर्ताची वाडावळ भुरग्यांची जावची अस्कस जाता उणी जाता. देखून पयिल्लें आमच्या घरांनी आमच्या बावर्ता विशीं मिसाच्या बलिदाना विशीं आवय बापायनी भुरग्यांक तरबेती करूंक जाय आनी माहिती दिवंक जाय. देखून पयिल्लें आमी आवय बापायकी समजणी दिल्यार आमचीं भुरगीं बावर्तांत हेर संगतींनी चड अभिरुची दाखयतीत आनी चड क्रियाळ जातीत म्हणून हें दस्तावेज आतां आमी सांगिल्लें सांगता. आनी ह्या दस्तावेजा प्रमाणे 3 जागे चड गरजेचे बावर्ताच्या वाड्यावळींत म्हणून आसा. पयिल्लें घर कुटुंब आनी हातूंत आवय बापाय जाता शिक्षक. दुसरो जागो आसा इस्कॉल. इस्कॉलांत आमी क्रिस्तांव शिक्षण एक वेवस्थीत रितीन शिकता इगर्जेंती तशेंच. आनी हांगासर आसा क्रिस्तांव शिक्षण हांगा शिकोवचीं शिक्षकां आनी निमाणें याजक फिरगजेचो तोय बावर्ताचो फिरगजेंत जबाबदारीवंत शिक्षक. पूण ताणें भुरग्यांक मेळचो वेळ मस्तवणो सडताव भुरगीं आसचीं इस्कॉलांत आनी घरांत देखून जर तर घर आनी इस्कॉल आमच्या बावर्ताक पुराक जाता जें कितें इगर्जेंत याजक सांगता याजक करता तें सगळें अर्था बरी जाता. देखून आमी घरा इस्कॉलांत आनी इगर्जेंत आवय बापाय शिक्षकां आनी याजक सांगाता मेळोवन आमच्या भुरग्यांक बावर्ताची वाडावळ दिता तर आमचीं भुरगीं प्रायांत वाडटा आसतना कुडींत वाडटा आसतना बावर्तांतय वाडटात आनी तांची जिणी अर्था बरी जाता. भुरग्यांच्या मिसा वेळार आमी खंयच्या सडीत गुमान दिवंक जाय म्हणटा तुमी? मिसाचें बलिदान देवस्तुती म्हळ्यार एक कुटुंबाचो संभ्रम. देखून भुरग्यांनी जाता तितल्या लागीं एक कुटुंब जावन आलतारी भोंवती येवंक आमी शिकोवंक जाय.
जर तर ती ल्हान आसतना शिकना तर व्हड जाता आसतना इगर्जेंत लागीं येनात पयस बसतात. दुसरें, आमच्या भुरग्यांक आमी देवस्तुतींत मिसा वेळार मागणी आयकोंक, मागणी म्हणोंक, गितां म्हणोंक आमी तरबेती दिवंक जाय. आनी त्या भायर तांकां हें करूंक शिक्षकांनी याजकांनी प्रोत्साहन दिवंक जाय. त्या दळा आमची देवस्तुती क्रियाळ जाता. दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभेन तवळ आमकां जागेल्लें आसा. सगळ्यांनी ल्हानांनी व्हडांनी याजकांनी आनी हेरांनी देवस्तुतीन वांटो घेवंक जाय. देखून ही तरबेती भुरग्यांक धांवन तो आराम जावंक आसा. देखून भुरग्यांनी तांचें तोंड उक्तें कर, मागणें करूंक, गायन करूंक, जें कितें आल्तारीर जाता तें दोळ्यांनी पळोवंक आनी कितें तें आयकतात तें समजणी जोडून तें बरी जियोंक आमी चड प्राधान्यता दिवंक जाय. आतां भुरग्यांक देवस्तुतींत दुसरे वांटे म्हूण आसात, तातूंत तांकां पात्र दिवया. भुरग्यांची लितुर्जी म्हूण आसा. देखून तिंत्या एकल्याक प्रस्तावान दिवंक आमी नेमाक करयत. आजकाल देवाचें उतर आमची भुरगीं बरीं करून वाचतात, पूण तांकां तरबेती गरज आसा, पयलें प्रॅक्टीस गरज आसा. देखून जें कितें तीं वाचतात, परगडतात, तांकां तें पयलें समज लागी म्हणलें आमी चिंतूंक आसा आनी तें पळोवंक आसा. ताचे उपरांत ती व्हड जाता आसतना बरें करून लोकांक समजोवच्या प्रमाणे देवाचें उतर परगट करूंक शकतात. आनी एक असा विशय आतां देवाच्या उतराच्या परगटणेंत किर्तन आसूं. आमच्या दियेसेसींत किर्तन भोव अपुर्बायेन गायतात. आनी आजकाल किर्तन गावंक मस्त जाण गावपी न्ही आनी गावपी येता. आतां तांकां तर बेती गरजे तर आमी ल्हान आसतनाच भुरग्यांक प्रोत्साहन दिल्यार ती व्हड जाता आसतना धैर्यान मुखार येवन सगळ्यांक आयकोवच्या प्रमाणे मागण्याक पुराक जावच्या प्रमाणे भक्तीपणान किर्तन गावंक शकतले. देखून भुरग्यांनी मिसाच्या बलिदाना वेळी हें किर्तन गावचें कशें म्हणलें आतां आमी आयकुया. सोम्याक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सोम्याक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सोम्याक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. सोम्याक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीन फळादायक दाखवाली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वसतली. सोम्याक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तशेंच पवित्र देवाची शेळी ती ल्हान गितां जाल्यार ह्या गितांक भुरग्यांक गावंक सुलभ जावचो असो ताळो आमी रचोंक जाय. देखून व्हडांक रचुल्लो ताळो भुरग्यांक म्हणून आमी चिंतल्यार थोड्या फावटी भुरग्यांक कश्ट जाता. आतां पळया आमी नर्सरी ल्हान भुरग्यांक सुलाबायेची रायम्स आसात ती भुरग्यांक मात्र जातात. व्हडांक आमी ती म्हणची गरज ना. देखून आमी भुरग्यां पासतूच म्हणून थोडी गायनां घडोवंक ते दस्तावेज आमकां उलो दिता आनी भुरग्यांक थोडी रियायती दिता. आनी देखून सोम्या गांवकर महिमा देवा देवाचे शेळये पवित्र
सुलाब तळ्यान उतरां हांगासर बदलूंकय आमकां पवित्र सभा हें दस्तावेज आस्पद अवकाश दिता. भावार्थाची प्रार्थना आसात ती भुरग्यां पासूनच आमी सुलाब उतरांनी रोपीत करयात आनी भुरग्यांनी वयर वचोन वय तांणीच ती वाचची भुरग्यांच्या मिसां. तशेंच भेटोवण्या वेळार पुरशावाक इजमोलो ओटू करून तांणी वशेत आनी तशेंच काणी कोहाड तांणी दिल्ल्या वेळार तांचो पात्र आमकां स्पश्ट जाता. देखून भुरग्यांच्या मिसाक बाबतीन जायत्यो संगती ल्हान ल्हान संगती ह्यो पूण त्यो गरजेच्यो म्हूण बगता. आजकाल भुरग्यांच्या मतींत जायत्यो संगती आसात, आदी नातल्यो आदी उण्यो आशिल्ल्यो आनी भुरग्यांक एका संगतीचेर केंद्रीकृत करूंक आजकाल मस्त कश्टांची मस्त डिस्ट्रॅक्शन्स आसा आनी तवळ तवळ थोडें मौन सांबाळल्यार मागण्याक आदार जाता, गायनाक पुराक जाता. देखून मौन सांबाळची गरज चड आसा. त्या जाणां मात्र जें कितें आमी संभ्रमता तें आमकां आयकता आनी ह्या संभ्रमा मुखांतर आमची जिणी संतोश भरीत जाता. देव म्हजो मोग करता, देव म्हाका सांबाळटा,
मोगाच्या पाद्र्यापानो आयच्या कार्यक्रमांत तुमी आमकां भोव जाणवाय आनी मायेत दिली. तुमकां खंडी जावन आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी रोणी जावन आसा. सांगाताच ह्या कार्यांत वांटेले जाल्ल्या भुरग्यांकय हांव देव बरें करूं म्हणटा.